मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला कांय आमदार आणि मंत्री अयोध्येक गेल्यात। मुख्यमंत्र्या वांगडा गोयच्यान अयोध्येक गेल्ल्या ह्या पंगडात सुमार 51 जाणांचो आस्पाव आसा। अयोध्येच्या महर्षी वाल्मिकी विमानतळाचेर पावल्या उपरांत थंयचे थळावे भाजपा फुडारी आणि जिल्लो प्रशासनान गोयच्या पंगडाक येवकार दिलो। अयोध्या वयतात कशी असतात? खूप मनापासून आनंद झाला असा। प्राण प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर पहिलेच फावटी अयोध्येक वचपाची एक तर संधी उपलब्ध झाली आसा आणि संधी उपलब्ध झाली आसा। सगळे आमदार त्यांचे घरकान एक म्हाका दिसता पयले फावट म्हज्या ह्या 7 वर्साच्या कारकिर्दीन इतले सगळ्यांची एक टीम खंय तरी भायर पडटा। म्हणजे हांव इतलें म्हणटलो की सदांच टेन्शन आसता लोकां भितर आसता, एक दीस सामको एक सगळ्या बरोबर एकठांय रावन आणि दुसरी आनी एक गोष्ट कशी जाल्ली आसा की बरेचशे आमदार तांचे घरकान बाकी सगळ्यांची एक वळख जाता। कारण कितें आसा केन्ना केन्ना मेळटा आसतना आमी काही गोष्टी हाय हॅलो बाय जातले, बट दे कॅन शेअर देअर व्ह्यूज। असो तरी एक संधी प्राप्त जाल्ली आसा। देवा लागीं मागता की सगळ्या गोंयकारांक बरे तरेचें आरोग्य आनी यश प्राप्त करून दिवचें, बरे विचार बरे संस्कार आणि त्याच प्रमाणे ज्यो काही गोष्टी आमचे उरिल्ले आसा ते पूर्ण करपा खातीर सगळ्यांक ते करून घेवपा खातीर आरोग्य प्राप्त करून दिवचें सांगता। आमच्या आयज मंत्रिमंडळांतले मुख्यमंत्री मंत्री आणि आमदार गोंय राज्याचे सगळे मंत्री देवदर्शनाक वयता। खूब बरें दिसता की पयलेच वेळ आमी रामलल्लाच्या दर्शनाक वयता तेन्ना सगळ्या गोमंतकियांच्यो भावना आयज राम प्रती आसा, ताका लागून आमी आमची जी आस्था ट्रेन धाडलेली आसा ती सुरवात केल्ली आसा। आयज आमकां प्रत्यक्षान देवदर्शन मेळटा हें खूब बरें दिसता। राम मंदिराची प्रतिष्ठापना जाल्ली आसा आनी राम मंदिर हें आमचें एक मोठें आस्थेचें प्रतीक। गेली कितलींशींच वर्सां की आमी सगळे वाट पळयताले की राम मंदिर जावचें, ही आमची हिंदू संस्कृतीची हिंदू लोकांची एक आस्था आसा आणि ती पुराय जाल्ली आसा। आणि सांगपाक आनंद जाता की आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमचे देशाचे पंतप्रधान तांच्या हस्ते आणि एकंदर त्यांच्या प्रयत्नान जाल्ले आनी त्यामुळे ही प्रतिष्ठापना दिवसांक जरी आमकां वचपाक मेळना, आज प्रत्यक्षान आमी रामलल्लाचें दर्शन घेवपा खातीर वता आणि त्यामुळे खूब आनंद जाता।